नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। अपघात जाल्लेकडेन एम्ब्युलन्स धाडूं जाय अशी मागणी वाहन चालक करते आसात। रामनगर धारवाड रस्त्याचेर वाहन रुकाक आदळिल्ल्यान खूब इतले अपघात जातात। हो रस्तो ल्हान आसा जाल्यार खूब इतले मोड आसात। आता म्हटल्यार 100च्यान जास्ती वाहन रुकाचेर आदळून खूब इतले अपघात जावन खूब इतले लोक मरण पावलात। जाल्यार ह्या रस्त्याचेर सतर्क करूंक एक बी बोर्ड ना, रस्त्याचे काम बी समा केल्ले ना। जाल्यार GVR कंपनी दोन कडेन टोल वसूल करता। अपघात जाल्ल्यार मदत जावूक 108 एम्ब्युलन्स दवरला, पण आज म्हटल्यार अपघात जाल्ल्या लोकांक हॉस्पिटलात व्हरूंक ही एम्ब्युलन्स येयना। आता म्हटल्यार शोभेच्या वस्तू भशेन दवरिल्ली ही एम्ब्युलन्स आता तरी अपघात जाल्ले कडेन धाडूं जाय अशी मागणी वाहन चालक करते आसात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या एक आठवड्याच्यान थांबनासान पावस पडते आशिल्ल्यान जिल्ह्याचे डॅमा भरलात। तेजेन ह्या वर्साक बी न्हंय किनाऱ्याचेर हुंवार येवचे भंय सुटला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात थांबनासतना वाऱ्याभर पावस पडते आशिल्ल्यान कितलीशी घरां कोसळून पडली। समुद्राच्या राक्षस आकाराच्या पाळान किनाऱ्याचेर आशिल्ली जमीन कातन गेली। बोट, होडी, झाडाक लुकसाण जाले। पावस खूब प्रमाणात पडते आशिल्ल्यान जिल्ह्यात आशिल्ली डॅमा बंद हजारांचे क्युसेक उदक भायर सोडते आसात। न्हंय देगेच्या गांवांत उदक येवन ह्या वर्साक बी हुंवार येवची शक्यता आसा। तेजेन लोक भयेच्या वातावरणात आसात। पावस पडते आशिल्ल्यान कद्रा आनी कोडचल्ली डॅम भरली। कोडचल्ली डॅमाच्यान 4 गेट ओपन करून 22,393 क्युसेक उदक भायर सोडते आसात। तशेंच कद्रा डॅमाची 8 गेट ओपन करून 42,175 क्युसेक उदक भायर सोडते आसात। हे उदक काळी न्हंयत सोडिल्ल्यान न्हंय देगेचे ग्राम जावन आशिल्ले मल्लापूर कद्रा महामाया देवस्थाना कडेन उदक भरला। डॅमाच्यान उदक सोडते आशिल्ल्यान हुंवार येवची भंयेत लोक आसात। कद्रा डॅमाच्यान उदक सोडते आशिल्ल्यान जिल्हा प्रशासनान कितें तरी उपाय करून लोकांले काळजी घेवंक क्रम घेवं जाय अशें स्थानीक लोक मागणी करते आसात। आमगेल्या ह्या राज्यात आणि आमगेल्या जिल्ह्यात ह्या करावळी भागात आणि मलेनाडू ह्या भागात ह्या 15 दिसा कडेन हे पावस पडल्यार आमकां खूबच भंय दिसूं लागला। कित्याक काय म्हळ्यार गेल्ल्या 2019 सालांत अशेंच एकदम पावस पडलो आणि आमकां कांय खबर ना। आमी न्हंय देगेन आशिल्ले लोकांक आमकां कांयच खबर नाशिल्लें। तेन्ना अचानक उदक सोडले आणि कितलीं घरां गेली आणि कितलीं गोरवां वासरां हानी जाले आणि लोकांक थोडे लोकांक परिहार मेळ्ळे, थोडे लोकांक परिहार मेळना। ते आज बी दंडण काडटे आसात। जाल्यार गेल्या 2019चे जे कितें अफाय जाल्ले आसा तो अफाय हेजे मुखार जावचे जायना आनी जावूं नजो अशें आमगेल्या जिल्हा प्रशासनान आतांच लोकांक जागृत करूं जाय आणि त्याची कितें पद्दत कसले क्रम घेवचे ते क्रम घेवचे जाय म्हण हांव जिल्हा प्रशासना कडेन हांव विनंती करते आसा। हवामान विभाग हे आज सांगते आसा की पावस पडतेर आसा आणि मुखार पावस जातलो आणि हेजे मुखार बी खूब पावस जावूच आसा। तेन्नाच आमी डॅमाचे उदक एक आतांच एक थोडे उदक सोडून घेवन मुखारले कसले अपाय जावचे चुकोवचे जा म्हणून हांव तेंचे कडेन विनंती करते आसा। कद्रा डॅमाची 8 गेट ओपन करून घेवन उदक भायर सोडिल्ल्यान कद्रा KPC लेबर कॉलनीत उदक घुसतेत आसा। तेजेन थंयचे 16 कुटुंबाक कद्रा KPC स्कुलात स्थळांतर केलात। जिल्ह्यात सतत पावस पडते आशिल्ल्यान खूब इतले लुकसाण जाले। जिल्ह्यात सगळे मेळून 18 घरां संपूर्ण कोसळून पडली। 200 पेक्षा जास्त घरांक लुकसाण जाला। तशेंच पावसान येल्लापूर आणि शिरशीत 2 लोकांले मरण बी जाले। पावसान त्रासात आशिल्ल्या लोकांक जिल्हा प्रशासन मदत करते आसा। 2019 सालांत हुंवार येयल्यान ह्या वर्साक डॅमाचेर नदर दवरते आसात। डॅमाक उदक येवचे आधाराचेर डॅमाच्यान थोडे करून उदक भायर सोडते आसात अशें अधिकारी लोक सांगतात। ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಮಳೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 211 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ। 18 ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಸುಮಾರು 2 ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತದಿಂದ। ಬಾಕಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಎಕರೆ ತೋಟ ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಆಗಿದೆ। ಬಟ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಮಗೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ನಾಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ।
ಬಟ್ ಮಳೆಗಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾವೆ. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसाच्या उदकान डॅम भरतेत आसात आणि डॅमाच्यान सतत उदक भायर बी सोडतेत आसात. जाल्यार जुलय 24 तारीख पर्यंत खूप प्रमाणात जिल्ह्यात पावस पडतलो अशें हवामान विभागान पूर्व सूचना दिला. तेजे न्हंय देगेच्या लोकांक हुंवाराची भंय दिसूंक लागला. कर्नाटक राज्यात गोरक्षण कायदो लागू जाल्यार बी गोहत्या जातेत आसा. गायली संतती रक्षण करू जाय अशी मागणी करून कारवारच्या एक युवकान रक्तान पत्र भरून राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि सुप्रीम कोर्टात पोस्ट केला. हिंदू धर्मात गाय ही पूजनीय. पुराणांतल्यान गायीक देवी देवतालो स्थानमान दिला. तशेंच सरकारान गोहत्या निषेध कायदो लागू बी केला. जाल्यार गो चोरचे, गोहत्या करचे चलतेतच आसा. सरकारान गोहत्या कायदो कठीण करूंक जाय म्हणून खूब इतले संघ संस्था मागणी करतेत येयलात. तशेंच कारवारच्या नरणगद्दाच्या एक निवासी युवकान, तेगेलें नांव रोशन शेटिया, ह्या युवकान गोरक्षा करच्या उद्देशान आणि गो ही राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करूंक जाय म्हणून मागणी करून रक्तान पत्र भरून राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि सुप्रीम कोर्टाक मागणी केला. जोयडा तालुक्याच्या कातेली कुंभारवाडा प्राथमिक शाळा किरवत्तीची पन्नेली खोली कोसळून पण खूप इतले नुकसान झाले. शाळा सुरू झाली त्यांना ही घटना घडली. जाल्यार होड अवघड चुकले. किरवत्तीची सरकारी प्राथमिक कन्नड शाळेची इमारत 1996 सालात बांधिली. शाळेत टोटल 19 विद्यार्थी शिकतेत आसात. ह्या शाळेक 3 इमारत आसात. तेतूंत 2 इमारत संपूर्ण पाड जालात. आशिल्ली एक इमारत तेतूंतली बी एक खोली बुधवाराक दनपारा पावसान कोसळून पडली. RCC इमारतीत शाळा चलतेत आशिल्ल्यान कसले अनाहूत घडले ना. शिक्षण खात्याचे CRP संतोष मडिवाळ हेमी जाग्यार येवन पळोवन शिक्षण खात्याक माहिती दिलात. पावस खूप पडते आशिल्ल्यान बारगड्डे वयच्या रस्त्यार आशिल्लो साखळी होळ बंद ब्रिजा वयल्यान उदक वयते आसा. तेजेन लोकांक गावात वचूं जातेना. कारवार तालुक्याच्या गोटेगाळी ग्रामपंचायती भागायोचे गोयर बारगद्दा गावात वयच्या रस्त्यामध्ये आशिल्लो साखळी होळ पावसा उदकान बंद होते आसा. इतलेतनी होळा उदक ब्रिजा वयल्यान होतेत आसा. तेजेन ह्या गांवच्या लोकांक संपर्क तुटला. केन्ना पावस पडचो बंद जातलो आनी केन्ना आमी घराक वयतले आनी घरा कडल्यान भायर पडतले अशी वाट थंयचे लोक पळयत येत आसात. कदरा डॅमाचे उदक भायर सोडील तेन्ना कदरा श्री महामाया देवस्थानाक उदक घुसता. हे उदक देवस्थानात घुसणी म्हण कितरी क्रम घेऊ जाय अशी मागणी BJP ग्रामीण घटकाचे कार्यदर्शी घनश्याम बांदेकर हेमी केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात खूप पावस पडतेत आशिल्ल्यान कदरा डॅम बंद डॅमाचे 8 गेट ओपन करून उदक भायर सोडतेत आसात. ते उदक कदरा श्री महामाया देविली जात्रा जावच्या देवस्थानाक पावले. ह्या वर्साक इतलेतनी दर वर्स डॅमाचे उदक भायर सोडील तेन्ना हे उदक त्या देवस्थानाक घुसता असे स्थानिक लोक सांगतात. कदरा श्री महामाया देवी ह्या भागाच्या लोकांली जगन्माता जावन आसा आणि डॅमाचे उदक देवस्थाना वयचे देवळात चिखल जावची बरी लक्षण न्ही. मुखार एक व्हड संकट येवची लक्षणां अशें स्थानिक लोक सांगतात. तशें म्हणून MLA रुपाली नायक हेमी आतां कितें तरी उपाय करून क्रम घेवंक जाय म्हणून BJP ग्रामीण घटकाचे कार्यदर्शी घनश्याम बांदेकर हेमी मागणी केला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली.
आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 4, अंकोला 8, कुमटा 7, होन्नावर 7, भटकळ 4, यल्लापूरसह आणि जोयडात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 52,733 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 51,730 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 385 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 718 लोकांले मरण झाला. आयच्या इतल्यात न्यूज मुकल न्यूज खातीर पळयते रवा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.